हांव एंथनी डिसुला फ्रॉम आंबेली. हे दिसान आयकलां बीच क्लिनिंग चलत म्हूण गोंयांत. हॅट्स ऑफ, सॅल्यूट तुका, व्हेरी गुड इनिशिएटीव. बट म्हाका आज एक दोन मुद्द्याचेर उलोवपाक जाय. एक गार्बेज आनी दुसरो सुलभ शौचालय. प्रायम मिनिस्टर मोदीगे ड्रीम, दोन ड्रीमां. एक स्वच्छ भारत अभियान, दुसरे हर घर शौचालय, हर गांव शौचालय. लेट्स कम टू गार्बेज. अरे गार्बेजीचे सिस्टम खूंय आहा रे आमचे कडेन. सगळो लोक रस्त्यांचेर उडयता. लोकांक कितें करून जाता जायना. कित्याक सिवील सोसायटी आमची आहा. वेर इज दॅट सोसायटी ऑफ अस? वी हॅव पंचायत. खूंय आहा सिस्टम. एक एक गांवां एक गार्बेज बीन तरी आहा ना खंय. बेतलां स्टार्ट करता मुशेकोडसान वेळ्ळी एंड ते ब्रिजी कोसान एटलिस्ट आसोलना ब्रिजी को तरी म्हाका एक बरी 3 बरी गार्बेज बीन दाखय. गार्बेज बीन दोनाय तुमी जाल्यार लोकांक गार्बेज उडोवंक खंय. तूं म्हणटा विकली एक दीस तो गार्बेज व्हरो येता. सो विकली एक दीस जाल्यार आख्खो वीक आमी गार्बेज घरान दवरपाची. मागीर म्हणटा तुमी ते आमी स्प्लीट करूंक जाय त्यो. आनी ते स्प्लीट करून कितें करपाची? वेट गार्बेज कितें करपाची? तूं म्हणटा माडांक घाल कोण झाडांक घाल आनी प्लांट्सांक घाल. बरें आहा. आनी ड्राय गार्बेज विका एक कुसो येतले तो. सो वीकभर दवरपाची ड्राय गार्बेज. आनी वेट गार्बेज फ्लॅट काडून दिले त्या बिल्डिंगान ती वेट गार्बेज खंय करपाची? ते घराको माड रोयचे पडले. अरे वाय द ड्राय एंड वेट गार्बेज बोथ कॅनॉट बी टेकन? वाय वी शूड स्प्लिट इट? देर इज अ सिस्टम इन प्लेस. डजंट इट वर्क इन बॉम्बे? घराको कोण ती स्प्लिट करून दिताय रे? सो इट गोज नो. दे हॅव द सेपरेटर्स एंड ऑल. सो आमकां सेपरेटर कित्याक तुमच्यान घेवपाक जाय नाही? तुमकां क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पयशे आहे. क्रोर्स लॅक्स एंड लॅक्स जमीन घेताय आनी धाकले तुमच्यांनी स्प्लिटर घेवपाक जाय नाही? आनी गार्बेज उडयतले न्हू लोक. आनी मागीर तो पोती कोताय नाक्या मेन रोडाचेर वेस्ट मांडलो आसताय त्यो पोती मागीर व्हरोंक जायो. So why can't we provide one dustbin at every village ward, and there should be a collection vehicle which will collect this garbage every 2 days at least. And हे सिस्टम आम्ही आंबेली पंचायती केलोले. एक वॉर्डा आम्ही ओल्ड गार्बेज बीन दवरली. when this present MLA was the सरपंच in आंबेली. पूण प्रॉब्लेम जालें कितें? गार्बेज ओवरफूल जाता, व्हेकल येना जाली व्हरपाक. So a vehicle provide for us which can take this garbage. I'll tell you there will not be garbage on the street or on the roadside. ते कोण आहे? तू केसोली थिअरी सांगताय रे की तू एरिया जाय. नॉट इवन 20 स्क्वेअर मीटर जाय मरे एक व्हड गार्बेज बीन दवरपा एक वॉर्डांनी. ना जाल्यार हांवें एक सोल्युशन दिलें 2012. जरी तर हे प्रोवायड कोणाक जाय सगळ्या लोकांनी गार्बेज दवरपाची आनी पंचा बरें उडोवपाची. आनी पंचान बोल म्हणटरी पंचान सरपंचागे ऑफिसाक उडोवपाची. आनी सरपंचागे ऑफिस बोल म्हणटरी सरपंचान ती MLA ऑफिसाक उडोवपाची. आनी MLA बॉन होना जाय तूं MLA नॉन CMागे ऑफिसाक उडोवपाची. जाल्यार हें सोल्युशन ऑटोमॅटिकली सॉल्व जाता. आतां प्रोवायड गार्बेज टू एवरी बीन टू एवरी वॉर्ड एंड प्रोवायड वन व्हेकल टू कलेक्ट इट एवरी 2 days. सिंपल सोल्युशन. नो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स. We are supposed to be saying that our India is one of the top 2-3 countries. Who is it? Foreign country गेले every 10 meters there is one garbage bin मरे. Every day it is being collected. कितें जालें खोर ह्या गार्बेजीचे? आमकां सायक फॉरेनर्सान काय वस्त हाडपा जाय. आतां आमगे मोदी बाबांचोय 8 चित्ता हाडले. चित्ता 8 खूंय फॉरेन कंट्रीज हाडले. वेन इंडिया इज सच अ बीग फॉरेस्ट कंट्री. आम चित्ता इम्पोर्ट करचे पडले. आज 8 चित्ता इम्पोर्ट केले आनी आमगे गोंयांत 8 काँग्रेसागे चित्ता एक्सपोर्ट केले. आम एक्सपोर्ट करपा आमकडे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करपा पयस जायता. पूण गार्बेजी पासून कितें करपा आमकां पयस ना. ही फकाणां बीच क्लिनिंग बाबडाय ती. दीस इज ऑल फोटोशूट. एक दीस 2 दीस जाता मागीर कितें जाता? इट्स नॉट अ परमनंट सोल्युशन प्लीज. दुसरें म्हणल्यार सुलभ शौचालय. प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणटा हर घर शौचालय, हर गांव सुलभ शौचालय. खूंय आहे रे? अनकोडे लेट अस कन्सिडर ओनली फ्रॉम बेतूल टू आसोलना ब्रिज. आंबेली वेल्ली मॉडेल विलेज करून सोदता तुवें सावियर रॉड्रिगीस.
ई सायकल हाडा, अरे ई वेस्ट करूया, ई टॉयलेट्स करूया. पहिले त्यो सायकल बिकल तुवें हाडून दिवपाक गरज ना. आमगे भुरगीं ऑटोमॅटिकली सायकल आपुणूच चलयताय. ताका ई सायकल नाका आमकां. पहिले तें कर. तूं हिंगा येयलो हेच घरान भितर चलो तूं आनी प्रॉमिस करून गेल्लो इफ दॅट इलिगल बंगलो एट ओल्ड गोवा इज इलिगल इट विल बी डेमोलिश म्हूण. आनी आपूण पीएमओ ऑफिसान बा उलयता म्हणटा तूं. कितें जालें तोंड बंद केलें कितें रे पीएमओ ऑफिसान तूं. हें मातशें देवा खातीर कर. आतां तूं येयल मरे ई टॉयलेट्स कर. एकट्या बाजारांनी टिड्ड्यांनी मार्केट प्लेसीस where a lot of people are gathering close to the churches, close to the temples. सुलभ शौचालय कर बरेच. एक नावेली आहा तो चयलाय. पूण आमकां वेली कॉन्स्टिट्युन्सी खूंय आहाय रे सुलभ शौचालय. तिंची दोन बॉक्सेस पळोव आहाय. हे एक वॉर्डन नाका. चल मार्केट प्लेसीस तरी एक सुलभ शौचालय करे. अरे म्हणणी आहा छोड़ेगा तो खाओगा इंडिया, खाओगा इंडिया तो छोड़ेगा किधर. हे मार्केट प्लेसीची जाय. सो ह्या टॉयलेटाचेर मातशें बेगीन काम कराय. सगळ्या बाजारांनी कराय. कित्याक जमीन तुमकां आमकां थोडी जमीन तुमच्यान दिवपाक जायना टॉयलेट बांदपाक. 50 मेत्र जमीन दिली जाल्यार काम जाता पळय आमगेलें. एटलीस्ट ऑल प्रोवायड द लँड, एक्वायर द लँड इन एवरी विलेजीस. टॉयलेट घालपाक मागीर आमी चल तुका जायना म्हणून जाय. तूं वी कूड एप्रोच सम अदर वेल विशर्स एंड ब्रिंग द मोबायल टॉयलेट्स देर. काय ना. कॅन यू इमेजिन लास्ट 7-8 years स्वच्छ भारत, हर घर शौचालय. पूण हे बीजेपी जाल जाय तूं ते म्हणलें काँग्रेस आयतात. वाय शूड आय आस्क द काँग्रेस? काँग्रेस इज इन द रुलिंग. वाई शुड आई आस्क द ओपोजिशन? सवाल ओपोजिशन से करने का है कि सवाल रूलिंग वाले से करना है? जो सरकार है उससे पूछेंगे ना हम. तो हे दोन वस्तू मातशे बेगीन कोराय. एटलीस्ट 8 वर्स गेले हाती. तू एक 6-7 म्हयन्यांक तो कोराय. टॉयलेट बांदाय मार्केट प्लेसीचेर आनी गार्बेज व्हेकल प्रोवायड कराय. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.